म्हजे नाव आसा संदेश भवेश गडेकर। हांव तुमच्या मुखार घेवन येयला कोरोनाचेर एक कविता। त्या कवितेचो कवी जावन आसा शामलो श्री गांवकर। कोरोना आता गोंयांत दिसान दीस वाडटा, कोरोना आता गोंयांत दिसान दीस वाडटा, पूण भिवपाची कांयच गरज ना अशें गोंय सरकार म्हणटा। पोलीस दोतर आमच्या खातीर देव रुपान झुजतात, पोलीस दोतर आमच्या खातीर देव रुपान झुजतात। राखण तेंची करची देवान इतलेंच आमी मागता, राखण तेंची करची देवान इतलेंच आमी मागता, पूण भिवपाची कांयच गरज ना अशें गोंय सरकार म्हणटा। सकाळ फुडें सगळीं भुरगीं मोबायलार ऑनलायन आसतात, सकाळ फुडें सगळीं भुरगीं मोबायलार ऑनलायन आसतात। आवय म्हणटा भुरगीं शिकता, पूण चॅटिंग चालूच आसता, पूण भिवपाची कांयच गरज ना अशें गोंय सरकार म्हणटा। वखद काडला हांवें कोरोनाचेर, वखद काडला हांवें कोरोनाचेर, दर एकलो म्हणटा विश्वास दवरपाचो कोणाचेर। वखद काडला हांवें कोरोनाचेर, दर एकलो म्हणटा विश्वास दवरपाचो कोणाचेर। होच प्रश्न पडटा, पूण भिवपाची कांयच गरज ना अशें गोंय सरकार म्हणटा। घरान रावन कोरोनाक धांवडावंक सोदता, घरान रावन कोरोनाक धांवडावंक सोदता, पोटात आरडटात कावळे आनी सरकाराची वाट पळयतात, पोटात आरडटात कावळे आनी सरकाराची वाट पळयतात, पूण भिवपाची कांयच गरज ना अशें गोंय सरकार म्हणटा। देव बरें करूं।